आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या उडमून सुखदारा, बलिदान मानून घेते तारा. ख्रिस्ता कुडीन दितो आमकां जिवान, लाभयतयेन आमकां दैवीक पोशण. आत्मीकताय सोडून वसवाट तुजो देखून चलता आमचीं ये भयान. आत्मीकताय सोडून वसवाट तुजो देखून चलता आमचीं ये सर्वेस्पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या उडमून सुखदारा, बलिदान मानून घेते तारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसो. मोगाळ भयणी भावांनो, जानवाय आमकां सगल्यांक जाय, पूण दैवीक जानवाय आमचें करचें तें देवाचें एक देणें. केन्ना दैवीक जानवाय आमची जाता, आमचें जिवीत दैवीक जाता आनी दैवीक फळां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमची जावंक पावतात. तर आयच्या मिसा वेळार बाळका जेजू लागीं प्रत्येक थान मागोवया, हें दैवीक जिवीत आमकां दी, भावार्थाचें जिवीत आमकां दी. भावार्था विरोध, दैवीक जिविता विरोध आमी केल्ल्या सरपातकांची दूख आमी धरुया. सांगात आमी मनोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उर्सान सांगता, मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सदभाग्या सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्गींच्या बापा, बागेवोन दोमिंगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तुजे सेवे खातीर आपली मोठवाशी संस्था घडून हाडली. तुज्या सताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थाच्या सताचो मोग वाडय आनी त्या सताचो ऊस वाड्यारांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतलें वाचप. पयल्या म्हयन्यान इस्रायल तांचो सगळो समुदाय झिनाच्या अरण्यांत येवन पावलो
आनी लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिरियम मेली आनी तिका मातयेक पायली. लोकांक उदक नातले देखून ती सकट सांगाता मेळून मोइजे आनी आरोना विरोध रावलीं. लोक मोइजे कडेन झगडूंक लागलो म्हणून आमचे भाव सर्वेस्पोरा मुखार मेल्ले परी आमी तांचे सांगाता मेल्ल्याम जाल्यार सर्वेस्पुराच्या लोकांक ह्या अरण्यान कित्याक हाडून आयलोय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मोरूंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडलीं? ह्या दळदिरा जाग्यार हाडचे खातीर हांगा दानी ना, अंजूर ना, दाखवाली ना, दळबानांत आनी पिवंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमाते तंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीर सरपटले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाटी घे. उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सकडांक दिसचे परी ह्या कटपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी कटपांतलें उदक वळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पिवंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाटी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक खटपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोह्यानो आयका, आमी ह्या कटपांतलें उदक भायर येशें करूं. आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 पुटी खटपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायेलींच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी पाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावचे नात. हें मेरीबाचें उदक, कित्याक हांगा इस्रायलीत सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापे केलें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां करनाका तारून. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका तारून. सर्वेस्परा उल्हासूं संतोषान येया, तारणाचे कडाप तो वाकणूक येया. अर्गां स्तुती करूंक सर दिनपोणान येया, ताची वर्ती किर्ती गावंक उल्हासान येया. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका तारून. करया ताका आराधन भक्तीन सरपडून, देवा हुचीर येवया आमी दिंब्यांनी पडून. आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो मोगाच्यो, सरू आमकां दिवून तो करता पोस आमचो. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका तारून. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका तारून. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सुम्या दिवो मुझ्या यामेता काळसा सोसतोस मोती सोवलास प्रकाश मुझे चीने काळसा सोसतोस मोती सोवलास प्रकाश मुझे चीने Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमची सवे असो तुमचे सोबे असो Mateva परमनेंच Jesu Cristaचे शुभ अर्थ महिमा तुका सुम्या उपरांत सेझरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या आशिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुआंव म्हणटात आनी थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरामिया वा प्रावद्यां पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणे मनशान न्ही बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां तूं पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातकाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या दारां राजाच्यो सावयो दितलो जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें आनी उपरांत जेजू आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली तो वळतावन जेजू आपले जेरुसलेमाक वची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो ते मालगड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हूण ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेन्ना पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मेना जावं सोमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हूण बेश्टावंक लागलो तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवोन म्हणालो म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना म्हजे वाटेर आडकळटा तो फातर तूं कित्याक जेव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो आज संवसारांत जानवाय सडल्या आनी ही जानवाय आपणावंक आमी इस्कॉलांक वचपाची गरज ना कॉलेजींक वची गरज ना युनिवर्सिटींत वचून व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आपणावची गरज ना मोबायल हातांत घेवन एक क्लिक केल्यार ह्या संवसारांत कितें सगळी जानवाय तुका गरज आसा ती पुरा मेळटा देखून आमी म्हणटा टुडे वी आर लिव्हिंग इन एन इपोक ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉलेज वर्ल्ड आमी जियोचो संवसार आसा ही कालेती आसा वय जानवायेची कालेती आनी कित्याक आज देर इज ए नॉलेज एक्सप्लोजन समजणी ह्या जानवाय स्फोटनाचो संवसार हो ही जानवाय आमकां कितें दिता वय आमकां डिग्री दिता आमकां समजणी दिता भोवशा जायत्यांक आमकां दिसपडतो ग्रास दिता एक नांव दिता फामादपण दिता समाजांत एक स्थान मान दिता
हे सगळें गरज आसा आनी त्या खातीर ही संवसारी जानवाय तें हांव उलयतां वायट न्ही कित्याक देवान आमकां गिन्यान दिलां ताचो बरो उपयोग करूंक आनी जायत्यो संगती ह्या संवसारा विशयांत आमी शिकोन ह्या संवसाराचो बरो उपयोग करन आमचें संवसारीक जिवीत एका मट्टाचें एका अर्हतेचें आमी करच्या खातीर देखून तातूंत कांय सूख ना पूण सूख खंयच्यान तर ಎಂತ ಸಗಳೆ ಮುನೋನು ಕುಡ್ಡೋ जावन भोंवता पळय तें सूख ही संवसारी जानवाई एक जानवाई मात्र ही जानवाई तुका नांव दिता म्हळ्यार हांवें तुका फामादपण दिता तुका 4 कासी दिता पूण तुका जिवीत दिना जिवितांची मौल्यां कितें तें सांगना तुजें गिन्यान उजवाडायता पूण तुजें काळीज उजवाडायना जानवायेन तूं बरताय पूण मनशाच्या ग्रेस्तकायेन तूं बरनाय आनी देखून ह्या काळजाची ग्रेस्तकाय आमच्या जिविताची मौल्यां कितें तें आनीक निमाणें हें जिवीत म्हणजे कितें हें जिवीत आमी कशें जिये जाय 4 दिसांच्या संवसारांत संतोशान शांती समाधान आमी कशें जियोवचें भोवशा ही जानवाय पावची ना देखून आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक तरान आनी एका जानवायेची गरज आसा आनी ही गरज देवाच्या कुशे प्रमाणे ताच्याच दैवीक जानवायेन म्हाका आनी तुका दरबस्तपणे ती दिल्या आनी हाका आमी म्हणटा दैवीक जानवाय दैवीक जानवाय देवाचें एक उगडापण मनशाक इट इज अ डिवायन रेवलेशन ह्युमन इंटलेक्ट कॅन नेवर अटेन इट बाय इटसेल्फ देखून तें आसा एक देवाचें देणें आनी हें देणें खंय जावन आमकां प्राप्त जाता भावार्थाच्या जिवितांत हें भावार्थाचें जिवीत म्हणजे कितें आयचो वांजेल आमकां सांगता पेद्रू आपल्या काळजांत थावन जेजूक सांगता तूं आसाय क्रिस्त देवाचो नीजपूत देखून जेजू ताका सांगता मनशा सैमान हें तुका कळीत केल्लें न्हय पेद्रू म्हज्या सर्गींच्या बापान तुका तें उगडापें केल्लें देखून हांव तुका सांगता तूं खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी ह्या संवसाराच्यो खंयच्योच संगती ह्या सक्ती हाचे वयर जैत वरच्यो नात हें आसा दैवीक जिवीत ही आतां दैवीक जानवाय आनी ही जानवाय म्हजी आनी तुजी जावन देवान आमकां उगडापी केल्या आसता आतां ती देवान कितें उगडापें केलां तें हांवें आनी तुवें म्हजें आनी तुजें करचें आसा आमचें काम कशें हाचें पयलें वचप आमकां सांगता भावार्थाचें जिवीत जिये देवाचेर भावार्थ दवर कादेश म्हणल्यार एका हडलेंत एका मरुभुमींत इस्रायल पर्दा सोमकोन आसली मरुभुमी जागो उदक ना देखून लोक घुस्पडटा लोक तान येता लोक मोइजे आरोना वयर उलोवंक सुरू करता गायींगा कितें हाडलाय तुवें हांगा मरोंक मोइजेसाक आनीक आरोनाक लोकांची बिरमोत दिसता कित्याक तांचे पालक ते तांचे लिडर्स तांचे मुखेली ते धांवतात खंय देवा लागीं कित्याक ते भावार्थी मनीस देवा लागीं ते सरपडोन ते मागतात आनी देव मोइजेसाक सांगता एक धाकटी फांटी घे एक फांटो घे सगळ्या लोकांक त्या फातरा कडेन एकठांय आनी त्या फातरार ती फांटी थू मार आनी लोकांक जाय तें उदक मेळटलें तूं दितलोय पळया देवाचें उगडापण मरुभुमीन नातले कडेन उदक
आनी आमच्या मरुभुमीन जिवितांती नातले कडेन हें दैवीक उगडापण जिवीत दिवंक शकता, उदक दिवंक शकता म्हणलो भावार्थ आमचो. आनी मोइजेस लोकांक एकठांय करता, वो फांटी घेवन थंय मारता. कितले बोटी तोय मनीस ह्या मरुभुमीन खंय ना उदक घेवचें, ह्या फातरार खंय ना उदक घेवचें. म्हजें गिन्यान हें म्हाका सांगना. तोय दुबावता, 2 फुटी मारता. आनी असो परिणाम देव ताका सांगता, बासयल्लो गांव तूं केन्नाच पळोवचो न्हय. मोगाळ भयणी भावानो, हें भावार्थाचें जिवीत म्हाका आनी तुका दिलां आसता. जर तर आमी ह्या भावार्थी जिवितांत दुबावल्या आमी देवाच्या घरा केन्नाच पावचे ना. देखून जावंक जाय आमचो भावार्थ अखंड. सासवाच्या बिया म्हणसर भगवंत लोक सासवाचें बी म्हळ्यार कितें, ताचे भितर टोळ्ळू कितें ना, ताचे मदीं गॅप ना, कलत सुवात ना, अखंड. आनी आमचो भावार्थ जाय जंय अखंड. वो अखंड भावार्थ कसो आमचो करचो? 3 वाटो. हाचे पयल्या वर्सा परत आमकां सांगता, देवान मोइजेसाक सांगलें देवाचें उतार. केन्ना देवाचें उतार आमी वाचता, देवाचें उतार आमी आयकता, देवाच्या उतराचेर आमी ध्यान दवरता, ध्यान करता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा. तेन्ना आमच्या जिवितांत सोलवण केन्नाच येवची ना. संवसाराच्यो खंयच्योच शक्ती आमचे वयर जैत व्हरूंक शकच्यो नात. ही पयली गजाल. दुसरें, केन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत प्राप्त जाल्लें तें आमकां कार्यागत करता. 2 वाटो गरजेच्यो. पयली वाट आसा मागण्याची आनी दुसरी वाट आसा सक्रामेंताच्या जिविताची. कुमगार कुमसार केन्ना मागणें करता, आमचें गिन्यान भावार्थान उजवाडता. There is a difference between knowledge and divine wisdom. Knowledge comes from common sense, from learning. And with that, all that you can do is only a common sense actions. But when this intellect is enlightened by the divine grace, in and through the gift of faith and faith alone, that transforming capacity that your intellect can understand and grasp goes beyond everything this world can give it to you. And that is the greatness of your faith and our faith. आमचो भावार्थ तो मोगाच्यान. देखून म्हाका आनी तुका ह्या देवांतल्यान देणें देवान दिलां. केन्ना आमी मागण्यान जेजू थंय एक जाता. मागणें म्हणचें न्हय, मागणें जावचें. मागण्याचा संबंध म्हजे आनी म्हज्या जेजू थंय. केन्ना ह्या संबंदांत म्हजें काळीज देवाच्या काळजांत एक जाता. हें काळीज तुटोवंक, हो मोग तुटोवंक ह्या संवसारांत खंयच्योच शक्ती सोंपच्यो नात. हें आसा आमचें जिवीत. आनी केन्ना हो मोग आमच्या काळजांत वाडटा, येवकरिस्ताचें मिसाचें बलिदान, कुमसाराचो सक्रामेंत आमचो जाता. ह्यो आसा वाटो दैवीक जिविताक. आनी केन्ना हें जिवीत आमचें जाता संतोष, समाधान, दादोसकाय, तृप्ती. हेरांच्या की इल्लें वयर तावन संवसार पळोवचें तें एक व्हडपण आमचें जाता. हें देवान दिल्लें म्हाका आनी तुका हें भाग. देखून आज हें जिवीत दैवीक जानवाय म्हजी आनी तुजी करून घेवया. देवाक आमी दिन वासुया. हें जिवीत आमकां दिलां देखून. आनी ह्या जिवितांत सदांच रावचें भाग तूं आमकां फावो कर. सायबा म्हूण मागुया. आमेन. गीत येळपाका गी मोगानाका जिवीते तुका सुखान तुका गीत येळपाका गी
मोगाची विचियेच्या उलो दिलो मुक्ताने केलो मोगा ससालो मोगाची विचियेच्या उलो दिलो. म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आम्हा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेश वरवीं वगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार परलाकच्या वैभवांत सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. आमचो देव आमचे सांगता. ही दैवीक जानवाय आमचे सांगता रूप जाल्या. ह्या देवाक आमी आराधन करुया. आमचें जिवीत परत ताका समर्पुया. दैवीक जानवायेन आमकां बोर सायबा आनी तुजें नीज भुरगीं जावन जियोवचें भाग तूं आमकां फावो कर म्हूण मागुया. भावार्थाचो गोटपर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगातीन मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें पळजळी मुखामल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगल्यांनी पावस येवन आसा, आवरायलां. जायतीं आमची दुबळीं भाव भयणी कश्टातात, घर नासतना अनाथ जाल्यांत. देवाची काकूत दया आनी आमच्या भाव बांदवपणाचो आसरो आनी ससाय देवूच तांकां फावो करून दी म्हूण मागुया. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन धर्मता आनी सर्वैकाळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. दैविक जानवाय आपणावून भावार्थाच्या जिवितांत थिरायलेली आमी सदांच दैवीक गुठांचो अर्थ समजून मिस्तीक जिविताची बुन्याद घालून ह्या दैवीक जिवितांत सदांच जियोवचें भाग तुमच आमकां फावो कर सायबा म्हूण जेजू सांगाता. बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सारकेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायच्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हणलें आनी तूं आतां आमकां सगल्यांक सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेका शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळून
दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता Sumi monta autodo Atnya tuja postiso Jukun makasivita Dosas na jiyetolo Jivya deva hauseta ताचे दया जियेता दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता सोमी मोता हांव दाखवा तुमी सत्याचे फाटे सर्वोचे थंयची येता ते फळादीक सादरे दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता सोमी monta हांव निजिवी मोनाचे पोसय केले जोमोचे थंयची येता दाता काबे मोनाचे दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता दिव्या देवा हांव सेवता ताचे दया जियेता सोमी monta हांव तोसवा काळोखी प्रकाश दिवचो Zowusłanatnia suta To sergiją podolo Dziwia dewa hausewta Tacie daya jieta Dziwia dewa hausewta Tacie daya jieta Somi monta hautobulo Atnia tuja postinso Zokon makasivita Tu saznači je tolo Dziwia deva hausewta Tacie daya jieta
जिव्या देवा हांव सेवता ताचे थंय हांव जियेता. जेजू आमचे भितर आयला. आमच्या काळजान ताणें ताचें बिडार केलां. केदें व्हडलें भाग आमचें. आमचो देव आनी आमी एक जाल्या. दैवीक जिविताचें उगम हें. दैवीक जिविताची वाट ही दैवीक जिविताचो अनुभव. सदांच तुजे थंय एक जावन जियोवचें. सदांच तुजें जिवीत म्हजें करचें आनी तुज्या कुशा प्रमाणें म्हजें जिवीत बांदून हाडचें हें भाग तूं म्हाका फावो कर साय मामून वगो रावन थोडो वेळ मागोया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गठायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस por तुमचे सवे आसो तुझे सोवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत रावून म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो येस आमची येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान दिताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू तुजे रिस बरोवस दवरून आमी हांगासर आसा. आमची मागणी तुजे थंय आमी उबारता. जायत्या भक्तिकांक आमी मागता म्हणून बासयलां तांचे पासोती मागता. जायत्यान तांचे तेसो हांगासर बरोवन घाल्यांत त्या भक्तिकां पासोती ह्या घडये आमी मागता. सांगता सर भुरग्यांक तुजे हातीन समर्पिता. प्रत्येक जावन जायतीं भुरगीं ह्या दिसांनी विवेदेच्या पिडे शिडेंत आसात. सोम्या तूं तांकां आपूण गूण कर. तशेंच सक्कड भुरग्यांचो फुडार तो आशिर्वादीत कर. तांचे शिकप तांचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर म्हणून मागता. युवजनांक आमी तुजे हातीन समर्पिता. जायते युवजन बरें काम शेतात बरो फुडार आशेतात. सोम्या तांच्या गरजेन तूं पाव. जायते जण बरे सैरीक आशेतात फुडार बांदून हाडूंक आशेतात. सोम्या तांकां सोमेस्तांक तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आमी मागता. सर काजर इजोड्यां तुका समर्पीत आसतना जायतीं काजर इजोडी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागता. सोम्या तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर. तशेंच जायतीं जाणां विविध पिडे शिडेवरी कश्टातात. सोम्या कॅन्सराच्या पिडेवरी जायतीं जाणां वळवळटात. प्रत्येक जावन ताका तरणाट्या पासून मागूंक विनंती केलां. कॅन्सरच्या पिडे वरवीं ते वळवळ आसा. सोम्या तांकां आपूण गूण कर. तशेंच विविध रितीच्या पिडे शिडवरी जायतीं कश्ट येतात. सोम्या डेंगू मलेरिया ह्या दिसांनी जायत्यांक कश्टान घाला. सोम्या तांच्या आदाराक तूं पाव. सांगतच एक तरणाटो शॉन फालेरो एक्सिडेंट जावन कोमांत आसा. ताचे पासत मागूंक विनंती केल्या. जेजू ताका आपूण गूण कर म्हूण आमी मागता. सांगतच ह्या दिसांनी विविध कश्टां समस्यांक आर्थीक संकश्टां वळख जाल्लीं जायतीं आसा. सोम्या थोड्यांचे बिझनेस लॉसर आसा. थोड्यांनी हातीन घेतली योजना पोंताक पावनात आनी थोड्यांक कश्ट आसा. जेजू तांकां तूं विशेश आशिर्वादांनी बर तांच्या आदाराक तूं पाव म्हूण आमी मागता. तशेंच आवरा वरवीं कठीण आवरा वरवीं सोम्या जायते कडेन लोक कश्टून आसा. हें आवरू निवरावन आमकां कसलोच लुकसाण जायनासतना पावस फावो कर आमी म्हूण मागता. सांगतच आमच्या देशांत शांत समाधान रास करून दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता.
आमची वैयक्तीक मागणी बाळू जेजू तुका भेटयतना हांगासर अशा सक्कड भक्तिकांची मागणी दयेन तूं आयकून घे. तशेंच हर एका भक्तिकाक जेजू तुज्या आशिर्वादांनी तुज्या सक्तेन भर म्हूण आमी मागता आनी हे मागणे तुका भेटयता. हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अशा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोकललो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाणी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राव समकाय येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी सोमसरान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आमकांदी आनी आमी आमचे सुकलेले आंग बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची नमान मरी कुरपेन बरले सुमी तुजे सांगाता आसऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे कुशें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंची येयलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे. जेसू बाळका आमचे जिबे तुजे हातीन समर्पित सांगता आमी मागता. ये अजबांच्या जेसू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळीची दिस घाल म्हूण तुजे मुखार सटपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागचे करूपा आमकां दिवं दी. काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक जायत्यांनी अर्गां दिल्या तांचे बराबर आमी तुका दिनवसता आनी हे प्रार्थन भेटयता. ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितेल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाचे मारिफा तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारोन दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरे सारका. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरे सारका. तुका वंदिता वैभव वर्णिता उपकारां तुज्या हस्तीन वासरकां भेटयता. महिमा वाकरता मुगली कुसरता. बापा तां कुरपे बेसावा धाडून मागता. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये सारका. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये सारका. मुखार पुत्रा सोळे अवकार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.